सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. एक दीस जेजू शिकवून दिवन आसता परिजय आनी शास्त्री ताचे भोवती बसून आसले. गलिलिया जुदेया प्रांताच्या हर एक हळ्ळेतावन आनी जेरुसलेम शारांतावन ते आयिल्ले. गुण करची दैवीक सकत ताचे ते आसली तेन्ना आर मारलेल्या एका मनशाक ताच्या हातुर्ला समेत थोडे जाण उखल हाण हायले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांच्या किती निमती खंयचेच कुशीन वाट व्हरूंक तांकां जालें ना. तवळ ते पाक्यार चढले आनी पाकें सोडोवन पिडे घराक हातुर्ला समेत तांणी जेजू मुखार जणां मदेंच देंवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्त लागी म्हणालो, इश्टा, तुजी पातकां तुका भोगसालीं. हें आयकोन शास्त्री आनी परिजय आपणा इतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देव निंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणें पातकां बक्षीत. पूण जेजून तांची चिन्नां जाणा जावन तांचे लागी म्हळें, तुमच्या मनांत कित्याक तुमी तसली चिन्नां आठयतात? खंयचें सोड सोंपें? तुजी पातकां तुका बक्षले म्हणचें की उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारीक पातकां बक्षूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक. त्या आर मारलेल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, घे तुजें हांतूण आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच ताच्या मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदोन आसलो तें हांतूण घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. सोमेज ताटाक जाले आनी देवाक हसूंक लागले आनी भिरांतीन ते म्हणाले, विचित्र गणितां आमी आज देखली. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भावार्थ एक वर्ते देणे. पवित्र स्नाना मरिफात आमी सोमेस्त देवाची भुरगीं जाल्या. पवित्र स्नाना मरिफात पवित्र आत्म्याच्या कृपेन देवाक बापा आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक, जेजूक आमचो सोमी म्हणून उलो मारूंक त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भावार्था मरिफात आज हे देणे फावो जाला. खंडी जावन भावार्थ वर्ते देणे, कित्याक आज भावार्थान आमी जिवंक आसा. आतां आयकल्लें आमी ती सुवार्ता पळोवंक गेल्यार जेजू काळजाचो आत्रेक पारखिता, आमच्या काळजाचो भावार्थ पळयता. जेजून बरें करीत गेलो तो. इजाइया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जे कितें इजाइया प्रवादीन सांगलेली ती सुवार्ता जेजू तें जारी जाली. कुड्डे पळयतले, थोटे चलतले, मेल्ले जू जातले. ह्या सुत्रां बराबर जेजू जायते बरें करून गेलो. देवाची राजाची बरी खबर प्रगट करीत गेलो. 3 वर्सांची त्या प्रगट जिणेर देवाची राजाची सुत्रां सत नीत मोग बगसणे सगळें पासरीत गेलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, पेद्रूच्या घरा खपर नांवांत जेजू सुवार्ता प्रगट करता आसतना जेजूची ही बरी खबर, जेजून बरी केल्ली बरी खबर जायत्या लोकांक ती पावली. खंय खंय तो लोक येतलो, खंय खंय ते लोक जेजूच्या तोंडांत भायर सरची ती पवित्र उतरां आयकोंक जेजू सरसी हाडून येतलो त्या पिडेस्तांक. तितले मात्र न्ही, जेजू सरच्या वाटेर ताची सावळी पडों दी म्हणून हातुर्ला समेत ताणें सरच्या वाटेर पिडेस्तांक हाडून दवरतले. जेजू तावन गुण करची सकत भायर सरतली. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरतली आनी जायते पिडेस्त बरे जातले. आनी असलेंच घडलें पेद्रूच्या घरा कफरनावांत. आनी थंयसर जेजू सुवार्ता प्रगट करता आसतना, जेजू शिकवण दिता आसतना, जेजू गुण करता आसतना लोकांच्या केटीन ती भितर वचोंक जावना. जावंक पुरो त्या घराक एकच भागील आसलें.
आणि थोडे जण एका पिडेस्ताक हांतुरणां समेत घेऊन हाडतात. कशे आमच्या गावांत रोड नासल्या वेळार हाडलें जावं दी, मारोग नासल्या वेळार कोणी एकलो हुशार ना जाल्यार शेजारची वाड्याची सांगाते मेळोन हांतुरणांत या वलींत या कोदलार बसून धाकट्यार लागीं वयसा लागीं आपोवन व्हरतात. तशेंच हांगासर 4-5 जण वाड्याचे या शेजारचे सांगाता मेळ्ळे. आर मारिल्ल्या या पिडेस्ताक जेजू सांगाता आपोवन हाडले. जेजू गुण करतले म्हणले त्या भावार्थ्यान आनी विश्वासान ते हाडून येयले. पूण लोकांच्या कॅटिनीर ती भितर वचोंक ताका जावना. ते उपाय सोदतात आनी कितें करतात, माळयेर या घराच्या पाक्या वयते सोडतात. पाक्या सोडून थंयसर आसले ते जावंक पुरो भात्यान जावंक पुरो ते जोळाचे कड्ड्यो थंयसर पाक्याक ते घाल्ले. ते सोडयतात आनी जेजू रावल्ल्या त्या जाग्यारच वयतावन हांतुरणां समेत या ताच्या वलीचेर त्या पिडेस्ताक न्हिदोवन देवयतात. आनी थंयसर जेजू हें पळयता. जेजू पळयता त्या शेजारच्यांचो वाड्या घराचो भावार्थ. तांकां आसलो तो भावार्थ पळोवन जेजूक अजापशें दिसता. आनी जेजू कितें करता, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं आनी घे तुजे हांतूर उठ आनी चल तुज्या घरा. थोड्यां जाणांक ते आसले परिजेव शास्त्री उपाय सोदून आसले जेजू केदाळा कैद कसो, केदाळा जेजू धरचो म्हणून. पूण हांगासर जेजू पातकां बक्षिता म्हणटा आसतना हे देवनिंदा उलयता. हाका कोणें पदवी दिली. पूण जाकोबाच्या उतरांत आमी आयकता, तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा जाल्यार ह्या जाकाक आपो दी आनी तो मागणें करूं दी, तेलान ताका मागो दी. ह्या मरिफा ताचे पातकां बगसतले आनी पिडेस्त बरें जातले. खंयचें सोंपें, तुजे पातकां तुका बगसली म्हणचे की घे तुजे हातूर उठ आनी चल म्हणचे. जेजून पातकां बगशिल्ल्या मरिफात ताच्या आत्म्याचे घाय गुण जाल्ल्या मरिफात जेजूच्या नांवान ताची पातकां बगसल्ल्या मरिफात तो बरो जालो. तुज्या हातून घे उठ आनी चल. आनी त्याच फरात तो उठलो आनी चलोंक लागलो. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर 2 गडीत आमी पळयत. एक पातकां बगसूची पदवी जेजू आमकां दिता. आपोस्तलांक ताणें दिली, तुजी पातकां तुका बगसली. आत्म्याचे गाय बगसल्ल्या मरिफात कुडीची भलायकी आमकां मेळोंक जाता. भावार्थ त्या मरिफात दुसरें जेजूक अजापशें भोगलें त्या शेजारचो भावार्थ. जेजू विशयान जायतें आयकल्लें जावंक पुरो तांणी. जेजून गुण केल्ले, जेजू अजापां केल्ली हें आयकल्ल्या मरिफात होच देवाचो पूत, होच मेसिया, होच बसयल्लो सोडवणदार म्हूण चिंतून जेजू लागीं ते आयिल्ले. ताचो भावार्थ पळोवन जेजून त्या पिडेस्ताक बरें केलें. कधी जावन मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या भावार्थाच्या वर्सां आमी आसा. वरती माया मोगाची करणी त्या शेजारच्यांनी केल्ली, तांणी आपोवन हाडलें. आज भावार्थ आमकां आसल्यार पावना. हो भावार्थ आमी जिये जाय. तेंचो जेजूक म्हणटा, म्हाका भावार्थ आसा आसा म्हळ्यार पावना. भावार्थान आमी जिये जाय. छत्रपतीचे 7 वर्साचो भावार्थ पळया. कितें म्हणलो तो, जेजू चेतने बरोवस दवरलो अन्य जातीचो तो. छत्रपती कामान केलें जाल्यार आज्ञा दिल्या जाल्यार ताचे कामागार ताचे कोणते सोजेर पुराय येतात. तशेंच जेजूक म्हणलो तो, तूं म्हज्या पाक्या भितर सोरोंक या भितर येवंक हांव योग्य न्हय, हांव फावो न्हय. पूण एक उतार तूं सांग, एक उतार सांग, म्हजो साकर बरो जातलो. जेजूचेर तो भावार्थ पळया. जेजू म्हळें हे दवरलो भावार्थ म्हाका खंयसर आयकूंक मेळोना. आनी ताचो भावार्थ पळोवन तो साकर बरो जालो. आतांच ह्याच घडये तुजो साकर बरो जातलो. देवाक आसाद म्हणलें खंयचेंच ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या काळजाचो भावार्थ पळयता जेजू. आमच्या काळजाचो आत्रेग पळयता. शाश्वतीतलो भावार्थ पुरो आमकां बरें जावंक, गुण जावंक आनी भावार्थ आसा जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज देवाचे उतार आमी आयकल्ल्या मरिफात याकोबाच्या उतरा प्रमाणे अध्याय 2 वाक्य तांतूं 14 तावन 18 पर्यंत आमी वाचता. तो म्हणटा, भावार्थ आनी माया मोगाच्यो करण्यो एकामेकाक पुराक जावन आसात. भावार्थाच्या करण्यांनी माया मोग आनी भावार्थाच्या करण्यांनी आमचो भावार्थ आमी प्रगट करूं जाय. अशें आसता सांत पौलोच्या उतरा प्रमाणे भावार्थ बरोसो आनी मोग हे व्हड सांगते. हातूंत मोग वर्तो जावन आसा. कित्याक सांत पौलो आपल्या शिकवणेंत स्पश्ट सांगता,
म्हज्या भावा भयणीनो, आमकां भावार्थ आसा म्हणून आमी चिंत्या, पूण तो बरो करनो आदारीक जाल्यार हे कोणीय मनीस भावार्थ आसा म्हणून तो सांगो दी, पूण भावार्थ आसा म्हणून सांगो न्हू, तो बरो करनो करिना जाल्यार तो भावार्थ कित्याक उपकारता? तो भावार्थ ताका बचाव करीत गी, तो भावार्थ ताका गुण करीत गी, त्या भावार्थान ताणें जिवंक तो सकत गी ना. भावार्थ आसा म्हण तो चिंतो जाल्यार, भावार्थ आसा म्हण तो पातयेत जाल्यार ताणें त्या भावार्था प्रमाणे जिवंक आसा. कोणी भावा भयणी विणगी आसा जाल्यार, कोण भाव भयणी पोटाक नासतना आसो जाल्यार ताका आमी म्हणया तूं पोटभर जेव म्हूण सांगून ताच्या आंगाक एक ताचे ऊब निवारक एका वस्तू दीन जाल्यार तितलें पावता गे ना. ताका आमी उतरांनी सांगून ताच्या कुडीच्या गरजांक आमी पावना जाल्यार आमचो भावार्थ कित्याक उपकारता? भावार्थाची गजाल तशीच मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थ सवय बरो करनो आमी आदारता तेदळा मात्र भावार्थ रुता जाता. सांग पावलो तिमोथीक म्हणटा तुजो भावार्थ रुता कर, तुजो भावार्थ रुता कर. तिमोथीक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 22, तुज्या भुरग्यापणांत पवित्र पुस्तकाची जाणवाई तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या त्या भावार्था मार्फत ते देवाचे उतार तुका तारण दिवंक, तुका सोडवण दिवंक, तुजी जिणी बदलूंक, तुजी जिणी तिदूंक, तुजे जिणी परिवर्तन जावंक आदार दिता. कित्याक? देवाचेर दवरिल्ल्या त्या भावार्था मार्फत. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां भावार्थ आसा म्हणून आमी सांगच्या की भावार्थान आमी जिवंक आसा. देखून भावार्थ आनी माया मोगाचे करण्यो पुराक जावन आसत. भावार्थ आनी मोग सांगता वेता तेन्ना मात्र भावार्थ आमच्या जिणेंत रुता जाता. देखून भावार्थ आनी माया मोगाच्यो जिणी आमी जिवंक आसात. दुर्बळांक पावचे सोवे, कश्टा आकांतांत आसल्यांक आमी पावचे सोवे. आज कितलोसो लोक कष्ट जाता, वळवळटा, निराशेत आसा, बंदडेत आसा, बांदपासात आसात, अंधकारात आसात, काळोखात आसात. तांकां हांव जिवीत दीत, तांकां हांव उजवाड दीत, ताच्या गरजांक हांव पावत, ताच्या दोळ्यांतली दुखां हांव पुशीत. तेन्ना मात्र हो भावार्थ प्रगट जाता, त्या भावार्था प्रमाणे जिवंक जाता. देखून ते देवाचे उतार आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 वाक्य 40. जे कितें तुमी म्हज्या हाती ल्हाना भावा भयणींक तें केलें तेंच तुमी म्हाका केलें. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज जे कितें माया मोगाची करणी आमी करता ते जावन आसा भावार्था प्रमाणे आमी जिवंक जाता. भावार्थ आनी मोग आज आमच्या जिवितांत जायचे. त्या शेजार त्यांनी तशेंच केलें. जेजू लागीं ताणें हाडलें, मागीर ताका तेंच सोडिल्लें जाल्यार तूं बरो जाता, तूं वखद काणगे म्हण आमी सोडिल्लें जाल्यार, ताणें सोडिल्लें जाल्यार तेंच उरता आसलो. ताणें कितें केलें? ती बरी खबर आयकून जेजू बरी करता म्हूण जाणा जावन त्या पिडेस्ताक हांतुर्णा समेत घेतलें आनी आपूण हाडलें, माया मोगाची करणी केली. ताचो माया मोगाची करणी पळोवन जेजू अजा पावता आनी ताका बरें करता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगेचेर, आमच्या कामा तळार, वावरा तळार आज आमी भावार्थ प्रगट करूंक आसा. आज आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा. भावार्थाच्या वर्सा भावार्थान जियोवचे. तर आज आमी माया मोगाच्यो करण्यो करूंक आसात. माया मोगान तांच्या गरजांत आमी पावंक आसा. त्या जाल्यार मात्र आमी भावार्थ प्रगट केल्ले बरी जाता, भावार्थाक साक्ष दिल्ले बरी जाता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, इतले मात्र आज देवाचेर आमी भरोसो दवरी जाय, अखंड पातयेनी दवरी जाय. जेजू मात्र आमकां सुटका बाचावी दीत. जेजू बरें करीत गेलो. जेजूचेर भावार्थ दवरल्या मार्फत आमी खंडीत बरे जाता. मागण्या मार्फत भावार्थ उत्पन्न जाता. मागण्या मार्फत भावार्थ वाडता. आज भावार्थ हो पवित्र स्नाना मार्फत आमकां मेळिल्लो तो वाडा जाय, तर तो रुता करी जाय, तर आमी मागा जाय. दिसपडते आमी मागा जाय. जेजूचेर अखंड भरोसो दवरीत जाय. थॉमस आल्वा एडिसन येदो व्हडलो विज्ञानी, जायते ताणें संशोधन केलें आनी जायते ताणें सोदून काडलें. ताचे ते संशोधनाचे वस्तू, बूक आनी एका घरांत ताचे आसले. आनी एक दीस त्या घराक उजो पेटलो, ह्या कंपनीक उजो पेटलो. सगळे लासून गेले, भस्म जावन गेले. मिलियन गटले डॉलराचे सगळे वस्तू, ते संशोधनाचे बूक आनी कितें सगळे लासून गेले. ह्या मार्फत तो विचलित जायना. ह्या मार्फत तो ताचे मन दंडळना, तसो भावार्थ दंडळना. देवाचेर अखंड भरवसो दवरता, पातयेनी दवरता. कितेंय तो चलवलो जाल्यार देवाचेर तो भरवसो दवरता. तो कलबल जायना, तो बेजार पावना. बगार देव आसा म्हाका सोंड घालचो ना म्हणून देवाचेर पातयेनी भावार्थ दवरले मार्फत पोरात तो
ताच्या त्या संशोधनांत जिखता आणि वयर येता. तस मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या वयर आज कस्ट येत, आकांत येत, बेजारी येत, निराशपण येत, भिवची गरज ना. देवाचेर आमी फातयेणी दवरया, देवाचेर आमी भरवोस दवरया. तोच जेजू आमकां गुण करता. जेजू ता भायर सरता ती दैवीक सकत आमकां गुण करूंक शकता. त्या 18 वर्सां तावन पिडेंत आसली ती रक्तस्रावाची स्त्री कितले वखद तिने केल्ले, कितले वर्सां वर्षी ती गेल्ली, पूण जेजूचेर तिने भावार्थ दवरलो, भरवोस दवरलो. ताच्या आंगाच्या वस्त्राच्या देगेक हांव आपूण जाल्यार गुण जातली म्हणलो तो भावार्थ तिने दवरलो आणि जेजू लागीं ती गेली आणि त्या मारिफात ती बरी जाली. तर आज तसलो भावार्थ म्हजो आणि तुजो जायजे मोगाच्या भावा भयणीनो. बातिमेवाक पळया, तो जल्मांत कुड्डो आणि तो भीक मागतलो, पैसे मागतलो, ताका दिसानातले. आणि त्या एक दिसा जेजू जेरिको तावन येवची वाट जाणा जावन जेजू विशांत ताणें आयकल्ले. इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतले वाचप ताका कळीत आसलें कोण ना. कुड्डे पळयतले, हेंच देवाचे उतार आपल्या काळजांत जगोवन दवरनो. जेजू येवच्या त्या वाटेर दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमत फाव म्हणून वळा तळ्यान तो बोब मागतलो. सगळ्यांक ताका तोंड ना म्हळें, कित्याक तो पयशे मागता म्हणून, तो भीक मागता म्हणून. तशें न्हय, जेजू लागीं भीक मागूंक तो आयलो न्हय, धांवून धांवून तो आयलो आणि दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमत भाव, दाविदाच्या पुता म्हणजे काकूळ कर म्हणून तो मागतलो. पण जेजून म्हळें ताका हांगासर आपोवन हाडा. आणि ताका आपोवन हाडलेले हाळे तूं तुका आपयता. आणि जेजू सरशीत तो गेलो आणि जेजून तूं कितें मागताय, म्हाका दिश्ट दे. आणि जेजून त्याच वेळा सर्गा दिश्ट लायली आणि ताका दिश्ट बरें केलें, दिश्ट ताका दिली. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर एक आमी जाणा जाय, जेजूच्या आंगार पडले कोणी बरें जावना, जेजूच्या आंगार पडले कोणाक दिश्ट मेळना, पूण जेजूचेर भावार्थ दवरले मात बरें जालें. हांगासर जेजू ते ताका आत्म्याची दिश्ट आसल्या वरवीं, भावार्थाची दिश्ट आसल्या वरवीं जेजू म्हाका गुण करतलो म्हणल्यार त्या भावार्था वरवीं तो बरो जालो. आणि त्याच कडेन जेजू ता भायर सरली ती दैवीक सकत आणि त्या आत्म्याच्या दिश्टी वरवीं कुडीची दिश्ट ताका मेळ्ळी. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हाका आनी तुका आत्म्याची ही दिश्ट जाय, भावार्थाची ही दिश्ट जाय. भावार्थाची दिश्ट आसून देवाच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 21 वाक्य 21 ते 22 पर्यंत. भावार्थान आमी कितेंय मागता ते आमकां मेळटा. भावार्थान तुमी मागा ते तुमकां मेळटलें. जेजू म्हणटा भावार्थान आनी विश्वासान तुमी मागा तुमकां कितेंय मेळटलें. कोण तिरासणेन तो मागता ताका खंडीत मेळटा. उपदेश पाळून, देवाचे कायदे पळोवन, जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी कितेंय मागता आनी तिरासणेन मागता ताचेर तीर भरोस दवरता, खंडीत आमकां मेळटलें. तर ह्याच भावार्थान जेजू ते भावार्थान भरोस दवरून या सुवार्थेन आमी मागया. या भावार्थाच्या वर्सा आनी सडीत सडय भावार्थ म्हणून आमी जेजू ते संपूर्ण पातळीने भरोस दवरन जेजू क्रिस्ताच्या पुत्रांनी सोलोंक जाय अशी कृपा आमी मागया. आमेन. सगळ्यांच्या सर पदवीधरा बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात व भावार्थाचे देणे आमकां मेळ्ळा. आज आमी मागता या घडये त्या आरीच्या पिडेघराक तुवें बरें केलें. त्या शेजारच्यांनी सांगात मेळोवन त्या पेद्रूच्या घरा ताका आपोवन हाडलें. तांचो भावार्थ पळोवन तुवें ताका बरें केलें. जेजू आज आमचो भावार्थ तूं पळयताय, भावार्थ प्रमाणे मागले आमकां तूं दिताय. जेजू आज आमी मागता इतलेंच आमचो भावार्थ सडय. आदी मागा कितले जण भावार्था खातीर तांणी साक्ष दिल्या, भावार्था खातीर ते मरण पावल्यात. आज आमी आमच्या कुटुंबांत जियेतना, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमी जियेतना, आमच्या जिविताच्या हर एका घडीताने आमकां तूं राख आनी सांबाळ. जेजू आमकां पडोवंक दिनाका. आमचो भावार्थ सडय. आमच्या जिविताच्या हर एका घडीताने आमच्या भावार्थांत आमी दंडण नाशें तुजेर पातयेणी तुजेर भरवोस दवरन संपूर्ण तरान ह्या भावार्थांत आमी वाडशें कर. तुज्या दैवीक सत्तेन आमकां गुण कर. तुज्या दैवीक रक्तान, अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. तुज्या अमोलीक रगत आमच्या शिरांनी, हाडांनी, संदांनी, कणांनी वाळोवन तुज्या अमोलीक रक्ताच्या सत्तेन आमची पिडा गुण कर. आणि तुझ्या अमोलिक नावान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून आम्ही आमच्या कुटुंबामध्ये आणि आम्ही कैसर जाऊ माया मोगाच्या कर्ण्य जीवनच्या मारिफात हो भावार्थ जीव आणि भावार्थ वाढोवंक आणि भावार्थ रुता करूंक आमकां कृपा दी. जेजू आमकां सोड घाल नाका. आम्हा सुमेस्ताचे तुझे आशीर्वाद घाल. या भावार्थाच्या वर्सात तुका सडीत बापा तुझे ते संबंध दवरून देवाच्या उतरान तारान जोडूंक, देवाच्या उतरान सडवण जोडूंक आमकां फावो कर.
आम्हा समेस्ताचे तुझे आशीर्वाद घाल या अद्वैताच्या काळार क्रिस्टियनाच्या काळार आम्ही आसां तुका भेटोंक आणि तुझ्या उतरान आम्ही प्रेरीत जोडोंक तुझ्या येण्याक राखून असले आमकां आमच्या आत्मीक वाडावळीत आम्ही वाडोंक आमकां आदार दी हे आम्ही मागणे करता तुझ्या अपूर्व इच्छा नावी आमेन.